आणि 7वी फेज आणि शेवटची फेज ही 59 मतदारसंघा खातीर 19 तारखेक बाकीच्या कडेनी मतदान जाता. 6 कडेन मतदान जालां. थंय केंद्रीय कार्यालयांतल्यान आयिल्ले बातमे प्रमाणे आमकां भारतीय जनता पक्ष आनी बरोबरचे सगळे आमचे साथी 23 मेक देशा भितर NDAक आमकां स्पश्ट बहुमत मेळटलें अशें सगळे रिपोर्ट्स आहा आनी वेळोवेळी आमकां केंद्रीय कार्यालयांतल्यान कळटाय बी. त्याच बरोबर 19 तारखेर पणजीचें बाय इलेक्शन आसा. ताका लागून 16 तारखेक आमचे राष्ट्रीय नेते आनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी जी गोंयांत येवपाच्या जाहीर सभा घेवपाक दर पणजेच्या इलेक्शनाक जाहीर सभा एक प्रचार सोंपता तेच्या आदले दीस वर्सान वर्स आमी करतात. ताचो एक भाग म्हणून ही 16 तारखेक सभा जातली. मागीर 17 तारखेक प्रचार बेगीन 5 बंद जाता. परमिशन मागलां कारण महालक्ष्मी कडेन मागलेलें थंय कोणाकूच परमिशन दिवना, काँग्रेसीकूय दिवना आनी आमकां दिवना कारण लोकांची येवपाची वचपाची वाहतूक बंद जाता. आमकां लोकांक त्रास न करता खंयच्याच वाहतुकी अडथळे न येता ही जाहीर सभा करपाक जाय. जो प्रादेशीक पक्ष आसा तेंच्यांनी काल पत्रका बी काडून भारतीय जनता पक्षाचेर टिका केली आनी म्हटलां की ह्या इलेक्शनाक खरी लढाई आहा ती गोवा भारतीय सुरक्षा मंच आनी काँग्रेस बरोबर आसा. खरें म्हणजे हेज्या पयलीं बी गोंयांत भाशा सुरक्षा मंचान पणजेची 2 फावटी निवडणूक लढली. एकदां श्री केतन भाटीकार हेंच्यांनी हांगा निवडणूक लढोवन पळयली आनी तांकां फक्त 1.5% मतां टोटल 1.5% मतां तांकां मेळ्ळी. दुसरें मागीर इलेक्शन जालें तेन्ना पर्रीकर उबे आशिल्ले कारण पर्रीकराच्या इलेक्शना कडेन तेंचो प्रदेशाचो अध्यक्ष बाब आनंद शिरोडकर रावल्ले. तांकां मागीर ती मतां देंवन तांकां मतदान जालें 6.25%. खरी म्हणजे आमची लढाई आहा ती राष्ट्रीय पक्ष गोंयचो आहा, काँग्रेस पक्षा बरोबर आसा. आनी 19 तारखे आमकां पूर्ण पणजेकाराचेर विश्वास आसा की पणजीच्या जनतेक बरें कितें वायट कितें सांगपाची गरज ना. पणजेचे मतदार हे सुज्ञ आसात, शिकलेले आसात, बरें वायट तांकां कळटा. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की ते भारतीय जनता पक्षा फाटल्यान रावतले आनी 19 तारखेक भारतीय जनता पक्षाचो आमचो उमेदवार आसा बाब सिद्धार्थ कुंकळकार हो निश्चितपणे पणजी मतदारसंघांतल्यान निवडून येतलो. तशेंच तुमी सगळ्या प्रेस मिडियानाचो बाकीच्यांनी सुद्दां एक बरी प्रसिद्धी दिल्या काल पयर आज की रेप विक्टीम चली जी आसा ती बेपत्ता आसा. ती खंय गेली, कशी गेली, कोणाक कांयच खबर ना. ज्या आश्रमा भितर आशिल्ली शिकपाक म्हणून थंयच्यान ती नाच जाली
आणि काँग्रेस पक्षा कडल्यान जो उमेदवार निवडणूक लढटा तेजेर ते आरोप आसा आणि 3 तारखेर हेजेर निर्णय जातलो. 3 जुनाक रेप केसीची केस आहा ती 3 जुनाक येवपाची आसा आणि हेका लागून हांव सरकारा कडेन मागतां की ही चली कडेन भायर सरतना पयशे नाशिल्ले. आज आनी काल पेपरां वाचल्या प्रमाणे तिने कंडक्टराक सुद्दां पयशे दिवनाशिल्ले. ती खंय तरी क्विनी काय खंय थंय देंवली आनी तेजे नंतर मागीर ती खंय गेली ती खबर ना. हेजेर सरकारान चवकशी करची, कारण हे 3 तारखेची केसीक लागून जावं कितें घडत म्हणून तिका नाच केली काय कितें, कोणी उबारून व्हेली आसतली काय कितें, ही सगळी चवकशी करची. पोलिसांनी तेजेर सर्च करून तिका सोदून काडची, कारण तिजे कडल्यानूच खरें कितें तें कळटलें. 3 तारखे कोर्ट जुनाक आसा. ह्या हितूंतल्यान हांव सरकारा कडेन मागता हेजे बेगिनात बेगीन पूर्ण चवकशी करून हे पिडीतेक न्याय दिवचो, ती खंय ती सोदून काडची. तशेंच